पेडणे भगवती देवीच्या देवळा सरभोंवतणचो परिसर सुंदर करपा खातीर उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकाराच्या हस्तुकीं बुनयादी फातर बसोवन उक्तावण केलां. गोंय पर्यटन महामंडळ आनी पर्यटन खात्या कडल्यान ह्या देवळाचो वाठार सुंदर करपाचें काम जातलें. पर्यटन खात्याच्या उक्तावण सुवाळ्याक पर्यटन महामंडळाचो अध्यक्ष दयानंद सोपटे, आदलो आमदार जितेंद्र देशप्रभू आनी हेर मानेस्त हजर आसले. देवस्थानाची नजर आजची बऱ्यातले बरें काम करून घेवपा खातीर तेंच्यांनी तो प्रयत्न करचो. खंय अडथळो अशें जालो म्हाका सांगचें, आमी बरोबर करया. 2 कामां मालपेचो हांगा ह्या देवस्थानाच्या वयल्यानूच जाल्ली आसात आनी तेज्या हांवें केन्नाय कितें म्हणटाना अशें म्हटलेलें एक 2 फावट म्हणटा की पेडण्याक कितें जाय तें करया. तुमी सांगा बोट दाखयत ती कामां, पण साहेबान दिवपाक आमचें नशीब दाब काम मुखार. पण ती समज दिना कांयच करूंक शकना, आमी फुडेंच वचूंक शकना. म्हणून हर एक रस्तो तूं दाखय खंय करपाक जाय, पण तुमच्यांनी एनओसी दिवपाचें फुडलीं काम हांव करून घेता. ती समज मेळल्यार आमी फुडें वचूंक शकना. म्हणून पेडणे कांय प्रमाणात फाटीं उरलें ना. पेडणे मुखार वयतलो सगळ्या तरेचे सहकार सपोर्ट आमकां मेळपाक जाय. आज देवाचे दयेन हांव टुरिजम मंत्री आसा आनी जीटीडीसीचो आमचो चेअरमॅन सोपटे आसा, दोगूय पेडणेचे. पेडणे खंय कमी उरतले. आनी पेडणे तालुका समज हो नंबर 1 जायना आमी कित्याक आमदार म्हणून अर्थ ना मागीर. म्हणून हें करपाक आमकां जाय जो ट्युरिस्ट नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलचो येता तो पेडण्या पयलो येवपाक जाय भितर आनी मागीर गोंया पावपाक जाय. तेजे खातीर येदे व्हडले व्हडले आज प्रोजेक्ट आमी हाडपाक सोदतात. तुमी जाणा आयुष हॉस्पिटल हांगा येता, रवींद्र भवन हांगा येता पेडण्या भितर, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो पेडण्या भितर आहा, क्रिकेट स्टेडियम जो 35,000 सिटींग कॅपॅसिटीचो हो पेडण्या भितर येता. आनी हे 2-3 वर्सांत तुमकां दीस पडटलो. जे तुमी म्हाका आमदार म्हूण पेडण्याचो निवडून हाडला, आमी खंयच कमी उरूं ना. तुमच्या आशिर्वादांनी आनी तुमच्या सहकार्यान आमी फुडें वचीत आसा. आनी टायम लागतलो पण 100% करतलो आनी ते आमी सोडचे ना केल्या शिवाय. आज जशें सोपटे बाबान सांगलें की एडव्हेंचर टुरिजम, इको टुरिजम, इंटरलँड टुरिजम ही सगळी आमी मुखार व्हरपाक पळयतात. तेज्या मनान भरपूर हें आसात, तकली आसा की टुरिजम हो खाली बीच एरिया भितर उरचो न्ही, अख्ख्या आमच्या वाठारान वयचो, रिमोट एरिया भितर सुद्दां पावचो. कारण आमकां हें गोवा म्हणटा कितें देवान दिल्ली देण आहा आनी आमची जी नॅचरल ब्युटी आहा, धरात आमचे बिचीस धरात, नदी धरात, झरी धरात, देवळां धरात, चर्ची धरात, तो देवान दिल्ली आमकां स्वर्ग आसले. लोक तरसतात भायर गोंय पळोवपाक. केन्ना आमी गोंया वयतले गोंय पळयतले काय म्हणून, इतली गोंयची फेम आहा. त्याकडे पैसो ना अशें आमचे आदरणीय देशप्रभू आतां तांच्यांनी म्हटलें. पण हाका कारणां वेगवेगळी आसात. गोंयच्या जनतेक संबंध काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत सगळ्यांक खबर आहा की गोंयांत सरकाराचो इन्कम सोर्सीस जे म्हणटात ते 2च आसात. एक म्हणजे मायन्स आनी दुसरें म्हणजे टुरिजम. गेली 2-3 वर्सां पळयता आमी मायन्स ह्या गोंयांत वेगवेगळ्या कारणां खातीर बंद पडलेले आसा. मेन सोर्स जो रावला तो टुरिजम. आनी हेची भावना आनी जाणीव मनान धरून आदरणीय आमचे पर्यटन मंत्री त्या बरोबर चेअरमॅन ह्या नात्यान हांवूय बी हो विशय सिरियसली घेतला. इतलो सिरियसली घेतला की तुम्हीच विटनेस आहात गोंयचे जनतेक काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत. आज आमी जर पळयलें जाल्यार आज पर्यंत ह्या गोंयांत आमकां सगळ्यांक खबर आसली की टुरिस्ट जे येतात हे टुरिस्टा खातीर फक्त देवान दिल्ली नैसर्गिक देणगी म्हणजे बिचीस. तर आम्ही काही कंडिशन घातले जमिनीच्या संदर्भात, ते परत एकदा सांगा. ही कंडिशन ही जी आम्ही जमीन तांकां मोफत दितो त्याच्या बदल्याक त्यांनी 7-7.5 कोटी रुपये आमकां दिवपाची गरज ना. पण भगवती मंदिर सुशोभीकरण तुम्ही रस्त्याचे करता, पण ही मंदिर एक वास्तू असा जंय सगळे पेडणेकार एकत्र येतात. कल्चरली, धार्मिक दृष्ट्या, व्यावहारिक दृष्ट्या एक ज्वलंत हे जावपा जाय, स्थान जावपा जाय. हो एक दृष्टिकोन दवरून आम्ही चडांत चड ह्या भागाची उदरगत आणि ब्युटिफिकेशन मागता आणि ते मान्य केला त्यांनी आणि आता ब्युटिफिकेशनाचे हे सुरू केला.